म्हज्या भावाचें एक बरें कार आसा, ह्युंडाय कंपनीचें क्रेटा, भोव अपुरबेचें कार. तें हांव सोडतां थोडे फावटी, कित्याक म्हज्या भावान तें म्हाका सोडूंक दिलां. हांवें सोडटा आसतना म्हज्या कुशीन म्हज्या भावाची धूव बसयल्लें आनी हांवें कारार वयता आसतना हांवें म्युजीक आनी कांय घालचें ना, हांवें शांतपणान वेचें. आनी तातूंत म्युजीक तितलें बरें आसा म्हणी म्हाका गोत्तू ना. एक फावटी तें बसयल्या वेळार ताणें म्युजीक ऑन केलें, बरें एक सीडी घालून बरीं अपुरबायचीं गितां कांतारां आयक अशें गेलें. होम थिएटरा बरीं त्या कारा भितर इतले अपुरबाय असो आवाज आयलो की म्हाका बगलें, वाव कितलें हांव सरकारच आसा म्हणल्या बरी. हांव तेदोळ पर्यंत म्हाका कळीत नासलें त्या कारार तितले अपुरबायेचो आवाज करचें तसलें सावंड सिस्टम आसा म्हणून. ताजे उपरांत हांवें घालून आयकूंक सुरू केलें. त्याच रितीन मोगाचें न्हू, देवा ती अगणीत पदवी आसा, अगणीत सकत आसा, अगणीत दया आसा, अगणीत काकूत आसा, अगणीत मोग आसा. आमी तो अनुभव करून शिकायचो आनी आमच्या जिवितांत तो ती दैवीक काकूत आनी दैवीक सकत आपणावंक आमी शिकायचो. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या अंतरजाळाच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी सर ह्या सगळ्या संवसाराक खंयसर आसल्यार खंयच्या सांदी मोल्यांनी आसल्यार देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा. तर सांती श्री त्रिंदादीक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचेय सवें आसो. एक गीत आमी गावया. भक्तीन उर्बेन तुका ना वाडतां सोमिया. भक्तीन उर्बेन तुका ना वाडतां सोमिया, दिनवासी काळजान उपकार मानता, जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचे देण्यांक सोम्या, कितें पाठी आमी दी. मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय, राखलाय सेवेन तुज्या, काळजा मोनान आमकां तुवें एकवट आयलाय, गोपान क्रिस्ता जेसूच्या. भक्तीन उर्बेन तुका ना वाडतां सोमिया, दिनवासी काळजान उपकार मानता, जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचे देण्यांक सोम्या, कितें पाठी आमी दी. वय भोव मंगळा सर्गींचे बापा, आमच्या काळजान तावन आमी तुका नांव वाडटां, तुका वाखणटां आनी तुका आमी दिन वाचतां. कित्याक तुज्या दैवीक काकुतीन तुवें आमकां ह्या संवसारांत जिवी दिलाय. सदांच तूं आमकां राखताय, सांबाळताय आनी आमचो हात धरून चलयताय. आनी आयचो दीस व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी ह्या संदर्भार आमकां तूं काळजा मनान तूं एकवटायताय. वय तुज्या समोर बापा तूं आमकां एकवटायताय आनी सर्गोक्त करून आमचेर आशिर्वाद घालताय. आमी सांगाता मेळोन तुका उलो मारता आसतना बापा तूं सर्गार तुज्या सिंहासनांत हांव तूं उबें रावताय. व्हडा मोगान तुज्या भुरग्यांचेर हात विस्तारून धन तूं बेसांव घालताय. वय बापा तुजीं बेसांवां, तुजीं आशिर्वादां, तुजी समृद्धी जोण घेवंक आमकां तूं योग्य कर. सदांच तुज्या कृपेच्या मांताखाल, तुज्या कृपेच्या सावळेंत आमी जियेशें कर आनी आमच्या जिवितांत सदांच तुज्या दैवीक मांडवळे प्रमाणे चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. कशीं आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? तुमकां सगळ्यांक हांव म्हज्या मोगाचो हांसो हांव दितां. तुमचें जिवीती हास्यान भरलेलें, संतोश भरीत, आनंदाचें, समृद्धेचें आनी कृपेचें जावं दी म्हणून हांव मागतां. देवाचें उतर आतां आमी नियाळ करया. मातेवाच्या वांजेलांत 22वा वसवर आमी काडया. थंयसर 20 आनी 9 वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29. समी जेजू म्हणटा, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या पदवे विशांत ती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. परतून वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें,
कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. पळय मोगाचें न्हू, जर तर पवित्र पुस्तक आमकां फायद्याचो जायजे जाल्यार आमकां पयलें देवाच्या पदवे विशांत कळीत आसाचे. आमकां देवाच्या पदवे विशांत आमकां समजणी आसल्यार पवित्र पुस्तक आमकां फायद्याचो जाता. देवातून सर आशिर्वादां जण घेवंक आमकां उपकारा पडटा. आमी ह्या संवसारांत थोड्या वस्तूंचेर होंदून आमी जियेता. एक आमी होंदून जिवनचें जावन आसा, थोड्या पवित्र जाग्यांचेर होंदून आमी जियेता. आमी चिंता थंयसर वेलंकणी गेल्यार पुण्यक्षेत्राक व्हड बेजिलिका थंयसर आसा, आमकां वर्ती आशिर्वादां मेळटात म्हणून. वा आमी आत्तूर आसल्या सान लॉरेसाच्या पुनशेताक पुण्यक्षेत्राक गेल्यार थंयसर आमकां वर्तें बरेंपण मेळटा म्हणून. आनी थोडीं जाणां मुल्की आसल्या डिवायन कॉल सेंटर वा इस्रायल त्या पवित्र जाग्याक वा लुड्साक या मॅजिगॉर्ज वा त्या फातिमा गेल्यार आमकां आशिर्वाद मेळटा म्हणून. पूण आमी उडास तरेचो ह्यो सगळ्यो संगती, सगळे जागे देवान रचलेल्या थोड्या जाग्यान थंय विशेश पवित्रताय आसा आनी कुरपेची जर आसा जाल्यार देवाच्या कुरपेचो एक ल्हानसो वांटो मात्र थंयसर आसा. संपूर्ण कृपा, परिपूर्ण कृपा देवा थावनूच उप जाता आनी देवा थावनूच आमचे थंय वळटा. आमी थोडे फावटी पाती आनी विस्वास दवरता थोड्या मनशांचेर, थोड्या भाग्यवंत मनशांचेर, ह्या पवित्र मनशांचेर वा भक्तिवंत मनशांचेर. कोणें बरो सरमाव दिलो, ह्या बरी एक रेतेर केली, आमी तसल्या व्यक्ती लागीं वेता आनी म्हणटा, फादर आमच्या माथ्यार हात दवरून मागा. त्या व्यक्ती लागीं म्हणटा, म्हज्या माथ्यार हात दवरून माग, ह्या म्हाका एक आशिर्वाद दी, बेसांव दी. महान मनशांचे आशिर्वाद मोगाच्यान आमकां संतोश भरीत करता, खुशाल भरीत करता. आमचें तें एक नवें प्रेरण, एक नवी उमेद आसा करता. हांव रोमा गेल्ल्या वेळार पापसाहेबाचे आशिर्वाद चडूंक कितल्या उमेदीन बरलोलो म्हणना. आनी पापसाहेबाचे आशिर्वाद जोडटा आसतना म्हज्या कुडींच एक सिरो आयिल्लो, एक विशेश तराची एक कांप, ती एक संतोशाची, आनंदाची आनी म्हाकाच पुलाकीत करचें तसली, म्हाकाच एक उमेदीन प्रेरणा भरचें तसली. हांव पयलेंचो प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीक मेळ्ळा, ते मेळिल्ली वेळगडी सयत हांव विसरना. त्या व्यक्ती मेळटा आसतना एक विशेष उमेद, विशेष प्रेरण, विशेष संतोश, आनंद म्हाका भोगला. आनी कोणेंय बरी रेतेर दिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें आसा, म्हजे खातीर मागा फादर, म्हजेर आशिर्वाद घाल फादर, म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागा फादर. वय तांतू जायतें बरेंपण आसा, पूण संपूर्ण कुरपेची जर आमकां देवा थंय मेळटा. संपूर्ण आशिर्वाद आमकां देवा थंय मेळटा. हरी एक मनीस केदो वर्तो जावं दी, केदो ल्हान जावं दी, सगळो देवाची रचना, देवान रचलेली. तांचे थंय आसची ती कृपा, देवाच्या कृपे मुखार एक ल्हानसो थेंबो उदक, तितलेंच. तिसरें जावन आसा, आमी पाती आनी विस्वास दवरता थोड्या वस्तूंचेर, पवित्र वस्तूंचेर, क्रुसिफिक्साचेर, ह्या पवित्र पुस्तकाचेर, ह्या खंयच्या एका रेलिकेचेर, ह्या खंयच्या एका पवित्र वस्तूचेर. म्हजे लागीं मादर तेरेसाच्या कापडाचो एक कुडको आसा म्हजे लागीं. तो पवित्र रेलीक म्हणून हांवें म्हजे लागीं दवरून काडून गेल्या. आनी आमच्या इगर्जेनी आसात रेलिक्यो, सान लॉरेसाच्या पुण्यक्षेत्रांनी सान लॉरेसाचे रेलिक्यो. आमी गोंयांत गेल्या त्या बॉर्न जिजस त्या इगर्जींत आसा, सान फ्रांसीस सावेराचे स्कूड. तसल्या जाग्यार वचून त्या पवित्र वस्तू आपडलेल्या वेळार, ह्या त्या पवित्र वस्तू आमच्या माथ्यार दवरल्या वेळार, आमच्या आंगाक स्पर्श केल्ल्या वेळार आमी विशेष रितीन उमेदीन भरता. आमी म्हणटा एक शब्द पुलाकीत जाता, एका नव्या प्रेरणान आमी भरता. कित्याक ते आसल्या पवित्र वस्तूंतय एका तरेची कृपा आसा, पूण ताच्या की चड संपूर्ण तरान कृपा, आशिर्वाद, बेसांव देवा तावनूच आसता. उरले सर संगती देवान रचलेले, जावं दी जागो, जावं दी कोणी मनीस, व्यक्ती वा कसलेय ते रेलिको पवित्र वस्तू देवान रचलेले तसले. 2000 वर्सां पयलें समी जेजू ह्या संवसारांत जियोन आसता आसतना कशी देवाची कृपा ताचे थंय संपूर्ण आसली की. आनी आमकां वाचूंक मेळटा जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वस्त्रांत 16व्या वडीर देवाच्या परिपूर्णते थावन समिया जेजू क्रिस्त थंय आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या. म्हणजे देवाची संपूर्ण परिपूर्ण कृपा त्या समिया जेजू क्रिस्त थंय व्हळोन आयल्या. 2000 वर्सां पयलीं कितल्या वर्त्या तरान ती क्रियाशील आनी जिवाळ ह्या संवसारांत आसली की ती आजुनी त्याच रितीन
क्रियाशील आनी जिवाळ ती आसा, ती आमच्या जिवितांत आमी ती जोडूंक जाय. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 16व्या वळेर सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर अशें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 1:16. ह्या सुवार्ते विशांत हांव लजेना, कित्याक सतमंतल्या हर एकल्याक प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकती. ह्या सुवार्ते विशांत हांव लजेना म्हणजे पवित्र पुस्तकांतय देवाची सामर्थ्य आसा, देवाची सकत आसा. आनी ह्या सामर्थ्य विशांत, ह्या सक्ते विशांत हांव लजेना, कित्याक सतमंतल्या हर एकल्यांक पयलें जुदेवांक तशें हेरांकी तारण दितली देवाची सकती. थंयसर जुदेवांक तशें हेरांकी म्हणून सांगलां. आनी थंय हांगासर आमकां उल्लेख आसा ग्रेकांच्याकी आनी जुदेवांकी. ग्रेक जाणवाय सोदतले आनी जुदेव विशेश धार्मीकपणान जियेतले. म्हणजे जाणवाय आशेतल्यांकी म्हणजे शिकप्यांकी आनी धार्मीकपणान जियेतल्या धार्मिकांकी सगळ्यांकी सुवार्ता जावन आसा, देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात जावन आसा. आमी उजवाड पळयता, आमकां उजवाडांत उजवाड दिसता, पूण त्या उजवाडाच्या लागीं सरतस आमकां ताची ऊब कळटा. सुर्याचो उजवाड आमकां सकट पळयशें करता. थंयच दनपारांच्या 12 वरांच्या वताक सूर्य आमच्या माथ्या वयरच थीर जाल्लो आसता आनी तेन्ना आमी भायर वताक वचून सुर्याची किरणां सीदा आमच्या आंगार घेतल्या वेळार आमकां कळटा त्या किरणांनी कितली ऊब आसा, कितलें तें हून आसा गे म्हणून. त्याच तरान देवा तें वर्ती सामर्थ्य आनी वर्ती सकत आसा. आमी कितलें देवाक लागीं सरता तितली ताजी सामर्थ्य, ताजी पदवी, ताजी सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 8व्या वळेर 18व्या वळेर आमी अशें वाचता. 1 Corinthians chapter 1:18. नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपणूच म्हूण दिसता, पूण बादशावेच्या वाटेर चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण बगता, पूण बादशावेच्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. आमकां दैवीक रात्री मंदिरांत लगभग 100 एकर जागो आसा आनी हांगासर आमकां पावर सप्लाय, करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करच्या खातीर व्हडलो सयत ट्रान्सफॉर्मर आमच्या गेटीच्या उजव्या कुशीकच आसा. थंयसर गेल्यार थंयसर ट्रान्सफॉर्मरांत एक विशेश आवाज येता म्हणून. हांव थंय वचून थोडे फावटी थंयसर उबे रावचे तो आवाज आयकूंक. थंयसर भोंवतणी एक वंय आसा, वंय हांवें आपडची. भियेनाकात, वंय आपडल्यार कांय शॉक लागना, पूण भितर वचून ट्रान्सफॉर्मर आपडल्यार कितें जायत घडये भितर हांव गोबर जावन वचूंक आसा. विशेश वोल्ट आसचे तसलें विशेश सक्तेचें करंट थंयसर आसा. घडये भितर हांवें गोबर जावन वशीत भितर वचून हांवें आपडल्यार त्या तरान देवा थंय वर्ती सकत आनी वर्ती पदवी आसा. आनी ह्या देवाची पदवी आनी सकत हांवें आनी तुवें अनुभव केल्ल्या वेळार आमकां पवित्र पुस्तकाची पदवी आनी सकत आमकां समजता. आनी ह्या देवाच्या दैवीक पदवेच्या सक्तेच्या आनी त्या काकुतीच्या लागीं आमी सरा जाय. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या दैवीक काकुती विशयान चड आनी चड नियाळ करता. कित्याक पास्का फेस्त जाल्लेंच पयल्या आयतारा आमी दैवीक काकुतीचें फेस्त केलें. पास्काचो पयलो आयतार म्हणजे दुसरो आयतार म्हणयात. पयलो आयतार पास्कांचें फेस्त, दुसरो आयतारा दैवीक काकुतीचें फेस्त. त्या दिसा आमी नियाळ करता 1932 इस्वेंत सांत फावस्तिनाक पोलंडांत दैवीक काकुतीचें एक विशेश दर्शन जालें. आनी थंयसर स्वामी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तिका दिश्टीक पडटा. आनी त्या दर्शनांत उक्ते जाल्ल्या ताच्या कडवळाच्या घायांत हांव तांबडी आनी धवी किरणां भायर सरची सांत फावस्तिना अनुभव करता. आनी मातनी स्वामी जेजू तिच्या लागीं सबार फावटी उलयलो. दैवीक काकुतीचो जेजू तिच्या लागीं उलयता आसतना ती आपल्या डायरींत जेजून सांगली उतरां, दैवीक काकुतीन सांगली सगळीं उतरां बरयता. तेज्या डायरींत 1059 त्या पॅराग्राफांत 1059 त्या पॅराग्राफांत
ती अशें बरयता, दैवीक काकुतीचो जेजू म्हजे लागीं उलोवन अशें म्हणालो, म्हज्या सर रसने तावन हांव काकूत आशेतां. सर रसनेक म्हज्या काकुतींत बरवसो दवरूंक शिकय. सुकलेल्या पातक्यांक म्हजे सरशी येवंक कसलीच भिरांत ह्या लज दिसाना जावं दी. कित्याक तांची पातकां सगळ्या संवसारांत आसल्या सर रेवेच्या खाणा प्रास चड आसल्यार ती म्हज्या अपरिमीत काकुतीच्या गुंडायेच्या दर्यांत नपयस जातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुरबायेचीं उतरां दैवीक काकुतीचो जेजू सांत फावस्तिना मुखांतर आमकां सांगता. म्हज्या रसने थावन हांव दैवीक काकुतीचेर पातयेणी आशेतां. सर आत्म्यांक म्हज्या दैवीक काकुतीचेर पातयेणी दवरूंक शिकय. सुकलेले पातकी आत्मे म्हजे सरशी येवंक भियेना जावं दी वा लजना जावं दी. कित्याक तांची पातकां सगळ्या संवसारार आसल्या रेवेच्या खाणा प्रास, रेवेचे खण आसतात कितले अपरिमीत, त्या खणा प्रास चड आसल्यार म्हज्या अपरिमीत काकुतीच्या गुंडायेच्या दर्यांत ती नपयस जातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाची अगणीत दया आनी काकूत कितली जावन आसा. आमी ती कितली अनुभव करता तितलें आमचें जिवीत सगळें बदलता. म्हज्या भावाचें एक बरें कार आसा, ह्युंडाय कंपनीचें क्रेटा, भोव अपुरबायेचें कार. तें हांव सोडटां थोडे फावटी, कित्याक म्हज्या भावान तें म्हाका सोडूंक दिलां. हांवें सोडटा आसतना म्हज्या कुशीन म्हज्या भावाची धूव बसयलें आनी हांवें कारार वयता आसतना हांवें म्युजीक आनी कांय घालचें ना, हांवें शांतपणान वयचें. आनी तातूंत म्युजीक तितलें बरें आसा म्हणी म्हाका गुर्तना. एक फावटी तें बसल्या वेळार ताणें म्युजीक ऑन केलें, बरें एक सीडी घालून बरें अपुरबायेचीं गितां कांतारां आयकशें गेलें. होम थिएटरा बरी त्या कारा भितर इतले अपुरबायेचो आवाज आयलो की म्हाका बगलें, वाव कितले हांव सरकारच आसा म्हणल्या बरी. हांव ते दोळ पर्यंत म्हाका कळीत नासलें त्या कारार तितले अपुरबायेचो आवाज करचें तसलें सावंड सिस्टम आसा म्हणून. ताजे उपरांत हांवें घालून आयकूंक सुरू केलें. त्याच रितीन म्हाका न्हू देवा ती अगणीत पदवी आसा, अगणीत सकत आसा, अगणीत दया आसा, अगणीत काकूत आसा, अगणीत मोग आसा. आमी तो अनुभव करून शिकायचो आनी आमच्या जिवितांत ती दैवीक काकूत आनी दैवीक सकत आपणावंक आमी शिकायचो. कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अवसरांत 5व्या वळीर देवाचें उतर अशें म्हणटा, 1 Corinthians chapter 2 verse 5. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांच्या जाणवायेचेर न्ही, बगार देवाच्या काकुतीचेर पडाजय म्हणून हांवें लेखलें. सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा, कित्याक आमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांच्या जाणवायेचेर न्ही, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडाजय म्हूण हांवें लेखलें. म्हणजे आमी देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडयचें. आमी आमचें भावार्थ जिवीत थोडे फावटी मांडून हाडटा खंयच्याय पवित्र जाग्याचेर आदारून, या खंयच्याय पवित्र मनशांचेर आदारून, या खंयच्याय पवित्र सक्तेचेर आदारून आमी मांडून हाडटा. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा, देवाच्या सामर्थ्येचेर, देवाच्या सक्तेचेर आदारून आमी तें मांडून हाडयचें. कशें आमी ती देवाची सकत पदवी आपणावची या आपणाची कन्न घेवची, 3 संगती म्हज्या नियाळाक येतात. पयलें जावन आसा आमी भावार्थ दवरचो, दुसरें जावन आसा आमी मागणें करचें, आनी तिसरें जावन आसा आमी आराधन करचें. पयलें जावन आसा भावार्थ दवरचो. देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना म्हणून आमी पातयेवचें. आमच्या जिवितांत कसलेय समस्या आसल्यार त्या समस्यांक देवा तें परिहार आसा म्हण पातयेवचें. आमच्या जिवितांत कसलीय पिडा आसल्यार ती पिडा देव गूण करूंक शकता म्हणून आमी पातयेवचें. आमच्या जिवितांत कसलोच तात्वार आसल्यार तो तात्वार नपयस कर सोर वस्तू वदकसून दिवंक देव शकता म्हणून आमी पातयेवचें. आमच्या जिवितांत देवाक आसात जाल्लें कितेंच ना म्हणून आमी पातयेवचें. बरवसो दवरचो. सांत फावस्तिनाक देवान म्हळें, म्हज्या रसनेक म्हजेर बरवसो दवरूंक सांग. म्हज्या रसने तावन हांव पातयेणी विस्वास भावार्थ हांव आशेतां. म्हज्या दैवीक काकुतीचेर संपूर्ण तरां भावार्थ पातयेणी दवर. सगळो पवित्र पुस्तकच मोगाचें न्हू, आमकां त्या भावार्था वरवीं देवाच्या भुरग्यांनी अनुभव केल्ल्या महत् कार्यांचो, अद्भुतांचो आनी विजमितांचो उल्लेख जायतो आसा. आब्राम पात्रियार्क देवाचे संपूर्ण पातयेणी विस्वास दवरता. उत्पत्ती बुकांत 17व्या अवसरांत पयल्या वडीर
सर्वेस्पर देव अब्राहमाक दिश्टी पडटा. जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव एल शडाय, सर पदवेदार देव, म्हज्या समकार प्रामाणीकपणांत आनी निष्कळंक जावन चल. हांव सर पदवेदार. अब्राहम पातयेलो देव सर पदवेदार. आय एम ऑल मायटी. एल शाडाय म्हळ्यार ऑल मायटी. मायट म्हणल्यार कोंकणींत पदवी म्हणून भाशांतर केला. न्ही जावन जायचे सर सक्तेवन, म्हणजे जे कितें सकत सगळ्या सृश्टेंत आसा. आमी जाणाव हे सगळो युनिवर्स कितलो व्हड आसा गे म्हणून. हांवें वाचलेल्या प्रकार आमचे सूर्य म्हणलें एक नखेत्र, मिल्की वे, शिरा पाता, दुदाची वाट म्हणल्यार त्या गॅलॅक्सींत नक्षत्र राशींत 200 बिलियन नखेत्रां आसल्या. तांचे पैकी एक 200 बिलियन म्हळ्यार कितलेशे करोड जाले. तांचे पैकी एक नखेत्र सूर्य. आनी तसली नक्षत्रांची राशी म्हणजे गॅलॅक्सीस 200 बिलियन आसात की सगळ्या युनिवर्सांत. आनी ह्या सर नखेत्रांतय आनी नखेत्रांतय आसच्या त्या ग्रहांतय आनी ग्रहांक आसच्या त्या सॅटेलायट चंद्रमा बरी आसल्या त्या सॅटेलायटांतय आसची सर सकत, न्हय त्या भुंयचेर आसची सकत सगळ्या युनिवर्सांची सर सकत देव आतावन येता. तो सर पदवेदार, सर सक्तेवन म्हूण दसून सर्वेस्वर देव म्हणटा 18व्या वर्सां 14व्या बळीर, जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14, म्हाका असाध्य म्हणजे कितेंच आसा गी. पळया, देवाक असाध्य म्हणजे कितेंच ना. म्हाका न्हू गेल्या त्या हप्त्यांत हांव ओमजूर इगर्जी गेलो. थंयसर एक रेस्पेर आसलें. रेस्पेर जाल्या उपरांत एक घोव बायलां म्हज्या लागीं आयलीं. इल्लीं प्राय जाल्या तांकां. येता आसतना पतीन गर्भेस्तीन दिसा आयलींच म्हाका म्हज्या पांयां पडोंक आयलें. आनी म्हळें म्हज्या पांयां पडनाका. तितल्यार ती म्हणाली, फादर आमी आयिल्ल्या दैवी कुलोरेत्री मंदिराक, उडास आसा गी. हो उडास कित्याक जबार पडून तुमी आयल्यात, रडोन मागतल्यात भुरग्याच्या देण्या खातीर. आतां ही गर्भेस्तीनी पळोवन भारी संतोश जालो. पळय फादर, दाक्तरांनी जायना म्हणलें. घोवाकी थोडे समस्या आसात भुरग्यां जावच्याक, बायलेकी थोडे समस्या आसात. आनी बायलेक विशेश समस्या आसा. भुरग्यां सांग असाध्य म्हणून दाक्तरांनी सांगलें. पूण आमी रडोन थंयसर रेतेर करूंक आयल्या, बुजावण जोडूंक आयल्या भुरग्यांच्या देण्यांनी. आनी आमी आमच्या पातकांचे बोगसाणें जोडूंक आयल्या. देवान आमची पातकां बक्षिली मात न्ही, आमकां बुजयलें मात न्ही. आमी थंयसर रेतेर परतून परतून थंयसर आमी भेट दिता आसतना देवाची दैवीक खाकूत आमचे थंय व्हाळून आयली मात न्ही. देव केदो व्हरतो पदवेदार आनी सक्तेवंत म्हण आमी जाणा जाल्या. आमचे थंय आसली सगळी पिडा शिडा नपय जाली. आमचे थंय आसले भुरग्याचे देणे जावच्याक आसली अडकळ हरी एक नपय जाली. आनी आज म्हजी पतीन गर्भेस्तीन आसा. येवच्या म्हयन्यांत तिका प्रस्तुतपणाचो दीस जावन आसा. डिलिव्हरी डेट जावन आसा. देवाक जावं अर्गा आनी होकळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू आमकां आसा जंय तो भावार्थ, आनी आमचा आसा तो भावार्थ देव सर पदवेदार, सर वस्तू वदक सून दिता. उत्पत्ती बूक 22वा वर्सर 14वी बोळ, जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 14. अब्राहम सर्वेस्पर देवाक म्हणटा, जहोवा झायरा, गॉड हू प्रोवायड्स. देव न्हयच पदवेदार, सर संगती तो आमकां वदक सून दिता. कित्याक ताका आमचो मोग आसा. जेरेमिया प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 1 वर्सां 3री ओळ, जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. सर्वेस्पर देव म्हणटा, सस्नीक मोगान हांव तुजो मोग करतां, आजून तो मोग हांव दाखयत आसां. देवाक आमचो मोग आसा, देखून सर वस्तू देव म्हाका तुका वदक सून दिता. आमी भावार्थ दवरून मागणें करता आसतना देवाची सर पदवेदार सकत आमच्या गरजांक स्पर्श करीशें आमी करता. म्हणजे देवाक सरसंगती साध्य आनी म्हाका एक तात्वार आसा, म्हाका एक गरज आसा, त्या गरजेक स्पर्श करच्या कनेक्शन ताका दनायकी एकवटायता. आनी तेन्ना देवाचीं आशिर्वादां आमच्या जिवितांत वाळटात. तिसरें जावन आसा आराधन करचें. फेथ, प्रेयर एंड वर्शीप. आराधन करचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक उंच उबारचें, देवाक महिमा दिवची, देवाची पदवी, देवाची सकत, देवाचो मोग, देवाची दया, देवाची खाकूत, देवा तें आसचें सर बरेंपण आमी होगळसूंचें. आनी तेन्ना कितें जाता, आमच्या जिवितांत आमी त्या भावार्थांतच आमी जियेता. नाजाल्यार संवसारी संगती आमकां निराश करता. संवसारी मनशांचें उलोवणें, संवसारांत घडची ती घडितां, संवसारांत येवची ती खरगां, सरकारांत येवची आमकां पिडा शिडा, आमकां येवचे ते समस्ये, आमकां येवचे ते तत्वार आमकां विचलीत करतात. आमची दिश्ट थंय हांगासर वचचें करतात. पूण जेन्ना आमी निरंतरी आराधन आमी करता आसतना, देवाच्या हाजरपणांतच जियेत आसतना, देवाची ते दैवीक सकत, दैवीक पदवी, दैवीक आशिर्वादां आमच्या जिवितांत वाळोवन अशें करूंक शकतात. आमी पळयता आपोस्तल कृत्या बुकान 16व्या वर्सां, एक्ट्स ऑफ द अपॉजल्स चॅप्टर 16. पावल आनी सिलास
तांकां दोगांयकी सुवार्ता परगट करता आसतना तांकां तांणी धरलें जुदेवांनी आनी हेरांनी धरलें, तांकां मारलें, बडयलें आनी शिपायांनी तांकां जायतें कश्ट दिलें आनी जैलांत घालें. कोणी जाल्यार खंतीन दुखांत बेजारायन तांकां कोणें तांकां कश्ट दिलां, तांकां शिराप्ते आसले या तांचो शीण उलयता आसले या खोडी काडटे आसले. युजली वी मर्मर, वी क्रिटिसायज, पूण हे कितें करता पावल आनी सिलास देवाक निरंतरी अर्ग आनी होगलाप दिता. सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं तांकां सोसूंक मेळ्ळे कश्ट, सोसूंक मेळ्ळे दोगदणी, सोसूंक मेळ्ळे निंदा म्हणून ते देवाक निरंतरी अर्ग आनी होगलाप दिता. देव केदो वर्तो आनी महिमवंत म्हणून निरंतरी देवाक लागीं मागोन देवाचें आराधन करता आसतना आमी जाणाव कितें जाता म्हणून जैलांत असले सगळे बंदिवान सयत तांकां आयकोंक लागतात आनी तांचे सांगाता मेळोन मागतात आनी देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवन आराधन करता आसतना मोदान रात उतारता आसतना थंयसर भूंय कांपणी जाल्ल्या बरी जाली. भूंय कांपणी जाल्लीच सगळे बंदेचे त्या जैलाचे सगळे बुन्यादी सयत हालोवंक लागले. तितल्यार दरवाटे उक्ते जाले, ती बिगां सगळीं तुटोन पडलीं, सांगळी तुटोन पडल्यो आनी पावल आनी सिलास ते संपूर्ण तरान स्वतंत्र जाले. आनी आमी उपरांत आमी जाणाव कशें बंदीचो जैलाचो अधिकारी सयत पातक रडोन जिणी बदलयता आनी सुवार्ता सत मानता. पावल आनी सिलास ते स्वतंत्र जावन परतून सुवार्ता परगट करूंक लागतात. होय मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी देवाची पदवी आनी पवित्र पुस्तकाची सकत आमच्या जिवितांत आमी जाणा जावया आनी ती आमी आपणावया. आमच्या जिवितांत आसोंदी आमकां भावार्थ गूण थीर विस्वास आनी आमी मागण्याद्वारे ते भावार्थांत देवाची विशेष पदवी आमच्या जिवितांत व्हळून येवचें करया आनी निरंतरी आराधन करून देवाक हगलाप दिवन देवाच्या हाजरपणांत आमी जियेवया. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आनी मागणें करया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजान तावन अर्ग आनी होगलाप दिता. तूं सर पदवेदार, सर सक्तेवंत, तुका साथ जालें कितेंच ना, तरी बापा व्हडा मोगान तुवें आमकां न्हंयसर आसलाय, आमकां तुजीं भुरगीं जावन तुवें आपणायलां. समया जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं जायशें केलें. रक्तमासांनी भोगान आत्म्यान आमी तुजीं भुरगीं जावन जल्मोवंक तुवें आमकां फोव केलां आनी तुज्या भुरग्यांचे सर आशिर्वादां जोडूंक तूं आमकां फोव करताय. पळय तुजेर भावार दवर आनी मागण्या तुजे थंय एकवटान रावोंक आनी निरंतरी तुजें आराधन करन त्याच तुज्या कुरपेच्या मांताक हाल निरंतर जियोंक तूं आमकां फोव करताय. तर सर्गींचे बापा, दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. सर विक्षकांक, म्हज्या इश्टा इश्टिणींक, सर गुप्तकांक तुज्या दैवीक काकुदीन आशिर्वाद बेसांव घाल. तांची दुखां बसून काड, तांची खंत बेजाराय पयस कर. तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें तें सगळें तांकां दी. विशेश जावन ह्या दिसांनी कोरोना वायरस पिडे वरवीं सबार जाणां कश्ट जातात बापा. बापा पिडेस्तांक गूण कर बापा. कॅन्सर पिडा, घुमटी दूख, पाठीची दूख, पाठीचो कणो हस्क जाला, स्लीप डिस्क घाला थोड्यांक, पेंगटाची दूख, थोड्यांचे सबार जाणांचे पांय ते मूय येतात, नामनेस जाता तांकां पांयांत, उबें रावंक जायना पांयांच्या पंदा, हाड वाडलां थोड्यांक, ताळवे दुखतात आनी सबार जाणांक मानसीक पिडा, राती न्हीद पडना, कितें कितें चिंतना येतात, कानांत आवाज येता, वर्टिगो, दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या, गावट, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आनी पायल्स आनी जिरवण्याचे समस्ये, फायब्रॉयड्स, गर्भाचे समस्या, रक्तस्राव सारको जायना, फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जावन भुरग्यांचे देणे जावंक जायते अडकळी आसात. बापा सर पदवेदारा, तुका सर संगती साध्य जावन आसा. सर पिडेस्तांक, सर गरजेवंतांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. हांव काम नातल्यांक काम फोव कर. ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवच्या सर विद्यार्थींक, भुरग्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता आनी परीक्षा बरयल्ल्यांक बरें रिजल्ट येवं दी, काम नातल्यांक बरें काम मेळोवन दी. सर्गींचे बापा, सर तुजें आशिर्वादान तुज्या भुरग्यांक तें वाळाशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು,
ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, निन्ना बेटू बाळालारेनु. होय मोगाच्यानो, सोम्या जेजूक सदांच तुमच्या सांगाता रावोंक उलो दिया. तो खरोच तुमच्या सांगाता रावतलो, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दितलो. देव बाप सर तुमच्या गरजांनी पावतलो. परतून आमी सांगाता मेळटा पर्यंत देवाची कृपा सदांच तुमकां चलोवन व्हरून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.